सोडू कोताय आमचे मोदें जेजूक धाडटाय ओमो कोडगून दिन वासाको आपले जिवीत तुका भेटू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगू चालता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगू चालता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगू चालता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगू चालता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष करपा दिवं. संपलोल्या जुलियट रोज तवारीस हाचे पासत EMEs आमी भेटयता. त्याच बरोबर मागता एडवर्ड एंटनी ग्रेशियस ताचो वाडदीस आनी लग्नाचो दीस मारियानो आनी आंद्रेजा काब्राल देवान ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ फातिमा एंड जेम्स डिसुजा देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन सांतिज्म वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. जोझफ दाकोस्ता, दायन फेर्रांव, रायन गोन्साल्वीस, गॉडफ्री फर्नांडीस, विन्सेंट फर्नांडीस, मीरा लोबो, मानुएला फोन्सेका, डेरल फिगरेडो, कोसेसांव दाकोस्ता, आसिस कार्दोज, रेमजी कार्दोज. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, आयचो सेवा धर्म आमच्या बापा भाशेन सुपूर्ण जावंक ताचे गूण आमी आमकां आपणावंक उलो मारता. ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून काल्तिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच अखबार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिसा काकूत कर, क्रिसा काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या 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 काकूत प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बोरवासो आनी आमचें बोळ. आमी इतले उत्सुक्त की तुजे वेळे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व कोन्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी.
हे आमी विनोदी करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन. Pagion Paulun Korinthkarank बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, मासेडोनेच्या पवित्र सभांक देवान कृपा दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोश्टां दोगांनी तांची परीक्षा जातोच तांचो भरपूर संतोष आनी बोव व्हड दुर्बलकाय भरून ओत्ता तसल्या उदरपणाची भांडारां जावंक पावली. कित्याक आपले कुवेते पोरमोणे आनी कुवेती भायर पोरयान आपकुशेन एरां पवित्र केल्ल्या भोगतांक मोजोत दिवचे भाग आपणाक ती दी म्हूण त्यो सोबा आमचे कोडे प्रार्थून मागताल्यो. ह्या भायर तांणी आपलें जिवीत सोम्याक समोरपिलें आनी देवा काल आमकांय समोरपून दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्याक आमी रावो नासल्यांव. ह्या पासत हें उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मोदें सुरू केलें तशेंच तें तोडीक पावोय म्हूण आमी तिता कोडे प्रार्थला. जोशी तुमी सोगल्यांत पयलीं मुणगे भावार्थांत उलोवपाचे हुशारकायेंत जानवायेंत सोगले जोतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रिती मोगांत तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना पूण एरांचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रितीमोग फकत कोसाक लावंक सोदतां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरीं वळखतात. ताचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आत्म्या मोज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. सोगली मुरुया. आत्म्या मोज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. जीव आसो सोर सोरेस्पराची वाकाणणी करतलो. सोगले मोजे जिणेंत मोज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. आत्म्या मोज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव जो कोण सोरेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. तेच देवान सोगलो सोर्ग आनी पृथ्वी दोर्या आनी दोर्यांत आसा तें सोगलें रोचलां. जबाब. आत्म्या मोज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. सोरेस्पोर सदांच खोऱ्या उतरांचो दुमालो भोगताल्यां खातीर तो नीट करता. बुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सोरेस्पोर तोडून उडयता. जबाब. आत्म्या मोज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. सोरेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. सोरेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. आत्म्या मोज्या सोरेस्पराची स्तुती कोर. उद्गार. सर्वेश्वराक चोय, सर्वेश्वराक चोय, सर्वेश्वराक चोय चोय. सर्वेश्वराक चोय, सर्वेश्वराक चोय, सर्वेश्वराक चोय चोय. सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेश्वराक चोय, सर्वेश्वराक चोय,
Solvesvoraxoi, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू Tumce soveasu, मातेव प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान moima tuta somia. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेस धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसोर करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फुटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांक जोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावबंदाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? अनुभवार्थी लेगून अशें करता की ना? म्हणटच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप संपूर्ण तशींच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Agari tuka Krista. मोगाळ बाबा बिणानो, आमच्या धर्माची स्पेशल शिकवण जिजो आज आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मनाचो दुवेस करतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. आदल्या कोरांत दुवेस करूंक सांगूंक नासलोय दुस्मनाचो. मोग करप आसलोलें पूण दुवेस करप आसूंक ना. पूण लोकांन तें मानून कशें घेतलोलें दुवेस केल्यार सदांचें तें समज आसलो तांचो. बरयलोलें कांय ना. दॅट वॉज दी अंडरस्टँडींग. आनी जेजू नवी शिकवण दिता. तुज्या पेल्याचो मोग कर, दुस्मनाचो मोग कर आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. दुस्मनाचो मोग कर आनी पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हें तो जुदेवांक सांगता. आनी सांगता तेन्ना जुदेव रोमकारांच्या हाता खाल आसलोले. ते तांची जुलुमशाही चलयताले. सो ते तांकां टॅक्स, एक्स्ट्रा टॅक्स, ओनीत इनजस्टीस, तांकां तांचो राग येतालो. ते तांच्या हाता खाल आसात. सगळें ते चलयतात तांचो राजना चलोवपाक. जेजू शिकवण दिता तेन्ना जुदेवाच्या मनान हो बॅकग्रावंड आसा. दुस्मान म्हणजे हे रोमकार जे आमचे जुलुमशाही चलयतात, आमकां टॅक्सांनी भरलोले आसात, बुडयल्ले आसात, आमचे सगळे ओनीत करतात. ही शिकवण जायती धर्माची शिकवण हांवें वाचल्या, पूण असली शिकवण म्हाका खंयसर मेळूंक ना अजून पर्यंत. तुज्या दुस्मनाचो मोग करतली. दांताक दांत, बोटाक बोट, आयकलां, हाताक हात, रिवेंज तितलें. पूण ही तुका पिडापीड दितल्या पासत तूं माग. तुज्या दुस्मनाचो मोग कर. युनीक टिचींग आमच्या धर्मांत आसा आनी जेजू आमचे लागीं मागता. आमचे लागीं मागता म्हणजे जर आमचो बाप, इतलीं मनशां आसात संवसारांत, थोड्यांचें जिवीत बरें आसा, थोड्यांचें जिवीत बरें ना, पूण तो सगल्यांचेर आपलो उजवाड फांकोसो करता. सगल्यांक तो पावसान भरता. आपली देणी अमक्याकूच दितलो आनी दुसऱ्यांक दितलो तशें ना. आपणाक देवाचें उदारपण, बापाचें उदारपण सगल्या सगळें आसा. ती बरी जायत वो बरी न्हय जायत. आनी जेजू आमकां असलें धोरण घेवन जिवंक आपयता. तुमच्या बापा भाशेन जायात. शेवटाचें उतर आसात, तुमचो सर्गीचो बाप सुपूर्ण
तशीच तुमी सुपूर्ण जायात बी परफेक्ट. आनी आनी उदाहरण सिंपल दिता. समजा हे कोणाचें फंक्शन आसा, लग्न आसा, शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक कोणूय आपयतात आनी मागीर ती तांकां परतून आपयतली आनी ती वेतली. हें आमी कोत्ता तें समजे कोण बरें जिवीत जियेना, पातकान आसा, ताची इश्टिणी आसात, आपणाचे समोरून ती तशीच करतात, आपणाच्या इश्टांक आपयतात. तांचे आनी आमचे मदें डिफरन्स कांय ना. जेजू म्हणटा तुमचें जिवीत देग दितले, अदीक पवित्र, अदीक भाग्यवंत जावं दी. आनी अदीक भाग्यवंत, अदीक पवित्र जातलें जाल्यार सुर्गीच्या बापा भाशेन तुमी जावचें. तुमचें उदारपण, तुमचें बोगसणें, तुमचो मोग, तुमचो हुस्को सगळें सवें आसचो. विठोन गायन गावुया सी 35. तुज देण्यांक फावो जालो पान 40 सी 35 पेज 43. तुज देण्यांक फावो जालो विदुरेन आमकां दिलो पुरुषाच्या वावरार गेलो भेटोय गांव तुका उडो वागानी तुका मामा दी आमकां जिवा उडो वागानी तुका मामा दी आमकां जिवा उडो. म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान चड पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. मोगाळ भावा भयणांनो, हे मिसाची भेटीन वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन आमचो आदारी सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांडीस ताचे पासत मागुया. ही संस्कारणी बिस्पाची संस्कारणी घेतल्यार आज ताका 1 वर्स भरता. देवान आपल्या उजवाडान, संगातान आनी बरी भलायकेन ताका बरोवंक मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजा उबारुया. आमी सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोरथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दलबा तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranco सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन खोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्यानी सासणीक करोराचें रगत, पातकाचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jezu tuझे मरण आणि सोबरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही बोलता, तुझ्या येण्यात आम्ही नोंदता. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजी चाकोन्नी जुलियट रोज तावारीस हिची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोरीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी बोतून एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगाती तुज्या पोती बागीवोन जुजे, बागीवोन दोन दुतांनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चुकयलें प्रार्थन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक शिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें नोतरेकता. तो आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवट पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना तुजे खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया. भाव भयणी आमी सगळीं D6 पान 49. D6 पेज 49. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्वराची भुरगीं Jésus baw słomiecaczo, taco bababujamco, bawolni ami sogli, sorve svoraci burgi, Jésus baw słomiecaczo, taco bababujamco, ora, oratmo, giekamy taco, so, amen, so, amen, kiela, tumco, प्रार्थया. प्रितीच्या बापा,
तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूचे कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सोवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजां मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोय आसूं. ईश्वर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. संस्काराक इतल्या व्हडत्या आर 35 पान 9 आनी 4 हें गायन आमी गावुया. आर 35 पेज 194. संस्काराक इतल्या व्हडत्या संस्कारीन मान करता सोडून दिवं रावल्यो निधी सेवा धरून करता सोयवाची विशय आमची प्रार्थुया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटांची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सुरवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. आर 10 जेजू भाशेन पान 170 आनी 9. आर 10 पेज 179. जेजू भाशेन आचे हांवें उलयताना वावुरताना जेजू भाशेन आचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा खिणा खिणा खांती बोध बुडताची मोच्या मोनाची करतना. जेजू भाशेन आचे हांवें उलयताना वावुरताना जेजू भाशेन आचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना.